नांवाचें शुभ वर्तमान. ओरंबाक सोबत आसलो आनी सोबत देवा सोवे आसलो आनी सोबत देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलेलें कांयच ना. ताचे सोवे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. उजवाड कालोखान पोजोळटा आनी कालोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सोगतांनी बाबाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवच्याक तो आयलो. एका मनशाक उजवाड आयतलो, नीज उजवाड सोबत जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो. तरूय संवसारान ताका वळखूंक ना. आपले मोदें तो आयलो आनी ताचे परचेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे खातीर ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदावणेन न्हय, मनशाचे खोशयेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोगतान भरलोलो. ताची महिमा आमी देखल्या. ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, हांवें तुमकां अशें सांगलेलें, जोरूय तो म्हज्या उपरांत येता, तरूय म्हज्या आदीं आसलो देखून तो म्हजे वोन व्हड. अशी हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सोपुर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलें. कुरपेर कुरपा, सोमूत मोइजेसा वरवीं दिल्ली. कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा ताका एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. देवाचें उतर हें.